बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी मरियेच्या जिणे विशयांत नियाळ नासल्ले हांव. मोरी देवान विंचून काडलेली स्त्री, जेजू क्रिस्ताची आवय, पातकावेन सुम्यान तिका राखल्लें. आज आमी मोरी मनशांची सेवकी हाचे विशयान नियाळ करता. बोडव्या गब्रिएलान इस्बेळ हाडलेल्या वेळार तूं देव शब्दाची आवय जातली म्हणून संदेश दिल्ल्या वेळार आपले सुम्याची चरण दासीन म्हणून मोरयेन जाप दिली. देवाच्या पुताची आवय जावन विंचून काडलेल्या वेळार तिका तें संपूर्ण तरान समजनातलें जाल्यार आपूण देवाची साकर ना म्हूण तिणें जाप दिली. देवाची खुशी करूंक ती तयार आसली. न्हय कित्याक तिका समजलें बगार कित्याक देवाची खुशी जावन आसली. अशें देवाची सेवकी जावंक तिणें ओपल्ल्या वेळार देवान आपणाच्या पुताची तिका आवय केली. कित्याक ती आवय जावंक आसली, पाप करता विणें तिणें गप समोवच्या बरी देवान केलें. पातकाचें खंयचें सकत तिका लागून आतलें. नानन त्या कुरपेन तिका देवान नेटयली, कित्याक ती देवाच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक आसली. अशें हाच्या विशयान आमी हाच्या आदींच आयकलां. न्हय कित्याक देवाचे पुताची आवय जावन तिका पळयल्ल्या वेळार तिणें जाप दिली आपले सुमेची चरण दासीन म्हणून. अशें देवाच्या पुताची आवय जावंक आपयल्ल्या वेळार मनशाची सेवकी जावंक तिका आपोवणें आसलें. आनी तिची जाप तीच. कितें तिणें सुमेची चरण दासीन म्हणून देवाक जाप दिली गी, तशेंच मनशाची सेवा करूंक ती तयार आसली. न्हय सुम्याची सेवकी मात्र बगार मनशाची सेवकी ती जावन आसली. हाच्या विशयांत आज आमी नियाळ करया. आयची परिस्थिती पळयली जाल्यार दीस वेता वेता मनीस सुवार्थी जावन येता गे म्हणल्यार बरी दिसता. पेल्याचे सेवेचे पेल्याच्या संतोशाचे एक गमन करिना आमी. स्वार्थपणाचो मनोभाव चड. न्हयच संवसारांत बगर कुटुंबांत जाल्यार सभारपोटी दुसऱ्यांक कितें भोगता ताका कशें जाता म्हणल्यार आमी चिंतिना. तितलें मात्र न्ही, दुसरो लागशिल्लो जावन पयसुल्लो जावन गरजेन पडलेल्या वेळार आमी कुशीन गुंताव. तडपोटी आमच्या लागशिल्ल्या मनशाची सेवा करूंक आमी तयार आसा जावंक पुरो. एकली स्त्री आपल्या दादल्याची सेवा करता, एकलो दादलो आपणाच्या स्त्रियेची सेवा करता, आवय बापाय भुरग्यांची, भुरगीं आवय बापायची सेवा करतात. करिना म्हूण सांगूंक जायना. पूण ही सेवा जाल्यार आज उणें जावन आयल्या. कोणाची सेवा करीत म्हणल्यार सवाल न्हय, पूण मनशाच्या जिणेक सेवेचें लक्षण आसा जंय म्हणल्यार सवाल. हें सवाल आमी चिंतून घेना. आमच्या कुडींत जीव आसा तर जाल्यार
तो जीव आमच्या पेल्याच्या सेवेक आमी खर्च करी जाय. कशें आमकां जेवणाची पियोवण्याची गरज आसा गी, खाण जेवण पियोवन गरज आसा गी, तशेंच आमच्या जिविताच्या संतोशाक, समाजीच्या संतोशाक सेवेची गरज आसा. हें आमी चिंतिना. कित्याक आमच्या सैमांत आमकां ओडणी आसा. आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांची थोडे काळ सेवा करतात, वा भुरगीं आपणा आवय बापायची थोडो काळ सेवा करता. हें उणें जालां. त्याच कारणा खातीर आमच्या ह्या मंगळुरांत जायतीं सिनियर सिटीजन्स होम सुरू जाल्यात. कित्याक आयची परिस्थिती तशी, भुरग्यांक आपणाचें सगळें काम सोडून घराच रावून आवय बापायची सेवा करूंक जायना. तें सत जाल्यार तो आवय बापाय सरसी वचून तांची कोबार काडी जाय, तांचे कडेन उलय जाय, थोडो वेळ तांचे कडेन खर्च करी जाय, तांकां गरज आसल्यार म्हण दी जाय. हो अनुभव जाल्यार उणो जावन येता. कोणाची सेवा करी जाय म्हणल्यार सवाल न्ही. स्त्रियेन दादल्याची सेवा करी जाय की दादल्यान स्त्रियेची सेवा करी जाय की म्हणल्यार सवाल न्ही. मनशा बरी जिये जाय जाल्यार सेवेचो मनोभाव ताका आसूंक जाय. मनशा बरी जावन जिये जाय जाल्यार सेवेचो मनोभाव ताका आसूंक जाय. सेवेचें लक्षण ताका आसूंक जाय. हो मनोभाव आनी हें लक्षण उणें जावन येता. ताका दुसरें कारण आसूं की बरो. आमचीं कुटुंबां भोव ल्हान जाल्यात. एका जोड्याक एक दोग तेगा भुरगीं मात्र आसात. 60,000 वा थोड्या पोटी दोग भुरगीं आसात. तांचो परस्पर सेवा उणें जावन आयल्या. आवय बापायचें सगळें फोकस एटेन्शन त्या भुरग्यांचेर. शिवाय तीं भुरगीं परस्पर सेवा दिनात. अशें आसतना तो मनोभाव तांच्या जिणेंत वाडून येना. देवान ह्या संवसारांत हर एका मनशाक एकच परिस्थितीन रचयते आसले. सगळ्यांक ग्रेस्तच करी येता आसलें, बुदवंतच करी येता आसलें, बोळवंतच करी येता आसलें, घटमुटच करी येता आसलें. पूण देवाची जाणवाय दुसरीच. आमच्या समाजींत आसात ल्हान आनी व्हड, भुरगीं आनी प्रायवंत, दादलो आनी स्त्री, भलायकेंत आसली आनी पिडेंत आसली, ग्रेस्त आनी गरीब, अस्कत आनी घटमूट. पूण देवाच्या विशेश मांडावळीन आमची समाज अशी घडल्या. अशें आसतना एकल्याक एका रितीन सेवा गरज आसा जाल्यार आनी एकल्याक आनेका रितीन सेवा गरज आसा. आपूण आपणाक मात्र देव समेस्ता म्हळ्यार जायना. वो सेवेचो मनोभाव आमकां चड गरजेचो. आमी मनशापणी जिये जाय जाल्यार सेवेचो मनोभाव आमकां आसूंक जाय. आमी थोड्या पोटी चिंतूंक जाय, सकाळींतल्यान सांज पर्यंत पेल्याची सेवा आमी कितली केल्या गी म्हणल्यार आनी कशी केल्या गी म्हणल्यार. थोड्या पोटी हांवें पळयलां मनीस एकदम हुशार आसूं पुरो, ग्रेस्त आसूं पुरो, पूण सेवेचो मनोभाव ताका ना. अशें जाल्ल्यानी ताच्या काळजांत संतोश आनी उल्हासय ना. मोरयेचेर आमच्या आवयचेर दिश्ट घालीत जाल्यार ती सेवेची जिणी जियेली. न्हयच सोमयेची सेवा तिणें केली आपल्या सोमयेची चरणदासीन म्हणून, पूण दुसऱ्यांची सेवाय तिणें केली. हें एक मोरयेचें लक्षण. हें लक्षण आसले वरी तिची जिणी आकर्शीक जावंक पावता. आमच्या घरा, ह्या दफ्तरांत, ह्या ऑफिसांत
ह्या समाजींत कोण एकलो सेवा करता पळय तो मनीस आकार्शीक जावं पावता. खंडीत जावन कोण पळय एकलो मनीस सेवा दिता तो मनीस आकार्शीक जावं पावता. न्ही ताच्या कुडीच्या तोंडाच्या सोबायेन बघा ताच्या जिणेच्या लक्षणान सेवेचो मनीस आकर्शीक जावं पावता. मोरये थंय सेवेचो मनोभाव आसलो. तिची जिणी समेस्त आकर्शीक जावं पावली. मोरयेच्या जिणेचेर परतून आमी दीस घालीत जाल्यार त्याच बडव्या गाब्रिएलान तिका इस बियारलेल्या वेळार तूं एका पुताक गर्भेत जातली आनी प्रसूत जातली म्हूण तिका सांगलेल्या वेळार तिका तें समजलें ना. आपणाक दादलो थंय संपर्क ना. आपूण कशी आवय जातली म्हणलें तिचें सवाल. गाब्रिएल तिका सांगता देवाच्या सक्तेन पवित्र आत्मो तुजे सावळी घालतलो. देवाच्या सक्तेन तूं एका भुरग्याक प्रसूत जातली म्हूण. आनीक देवा कांयच आशाद्य ना म्हणलें दाखोवच्या खातीर तो सांगता तुजे मावशी भयणी एलिझाबेथ वांजडी म्हूण देखतात तिका आज 6 म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना. हें आयकलेंच ती सांगता आपल्या सुमेची तेरणदासीन देवाची साकर न्हू म्हूण. देवाची साकर म्हूण सांगता आंज बळचे उतार आयकता. आनीक कित्या देवातान तिका संदेश मेळिल्लो आंज बळयतान संदेश मेळिल्लो त्याच मावशे भयणीची साखरी करून तिच्या घरा येता. वो जावन आसा सेवेचो मनोभाव. आपल्या मावशे भयणीची साखरी करूंक एलिझाबेथ वेता. तिणें सांगितलें आसलें आपूण सुम्याची आवय दनयांची आवय एलिझाबेथ साकराची आवय मनशाची आवय भुरग्याची आवय. हांवें तिच्या घरा वचें न्ही तिणें म्हजे येजय म्हणून. तसलें चिंताप मोरये थंय येना. तिचे थंय येता फकत एक चिंताप तिची मावशी भयण गुरुवार तिका आपणें सहाय करूं जाय म्हणून. त्या खातीर तिका सहाय करचे खातीर ती एलिझाबेथाच्या घरा वेता आनी थोडे दीस थंय रावता तिची साखर करून. थोडे म्हयने साखरी करून रावता. अशें आमी पळयता मोरयेचे जिणेंत तो सेवेचो मनोभाव आसलो. परतून ती काना शहरांत लग्नाक गेल्ल्या वेळार दाकांचो रोस वा वायन उणो जाता. खंयचेय एका कार्यांत गरजेची वस्त उणें जाल्ल्या वेळार ते कार्यकर्त्याची लज वेता मोरयाद वेता. ते मोरयेक समजता थंय वायन उणो जाला म्हणून. आनी त्या मनशाचे मर्याद राखच्या खातीर ती गुपीत येता आनी जेजू कडेन सांगता वायन उणो जाला म्हणून. हें सांगच्याक कारण कितें म्हळ्यार तिचो सेवेचो मनोभाव. ते कश्टांत आसात तांकां वायन उणो जाला तांकां आमी सहाय करी जाय पूण तिचे वरवीं तें करूंक जायना. आपणाच्या पुता सरसून ती वेता आनी तिच्या कडेन ती सांगता तांचे कडेन वायन उणो जाला म्हणून. वो सेवेचो मनोभाव मोरये थंय आसलो. तो मोरयेक सेवेचो मनोभाव आसलो आनी तिच्या मागणें म्हणयत जेजू आयकता आनी उदक आसलें वायनान बदलता. थंय त्या कुटुंबाक त्या धन्याक त्या मनशाक संतोश येस करता. सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर आमच्या घरांनी आमच्या सेसांबारा आमच्या समाजींत जायते मनीस आमकां मेळटात.
एका न्ही जाल्यार अनेक तरांच्या गरजेन ते आसतात. आमच्या तांकी प्रमाणे आमी तांकां सेवा दिली तर जाल्यार आमची जिणी आकर्शीत जाता, तांचे जिणेंत संतोश येता. मोरी मनशाची सेवा की जावन जियेली इतलें मात्र न्ही, मोरी सांजुवेची सेवा करणी आसली. मोरता म्हणसर तिचो पोती सांजुजे ताची सेवा करन आसली. हें आमी चिंतूंक जाय. एक जावं हे कुटुंब, जावं हे समाज बऱ्या तरा संतोशान जिये जाय जाल्यार तांव आपूण ओडगी तूं ओडगी म्हणलें सवाल न्ही. बगार कोणाक सेवा गरज आसा गी म्हणलें सवाल. ते ताणें इसारच्या आदींच आमी सेवा दिवचें, आमची जिणेचें लक्षण जाय. तेन्ना आमची जिणी तशी आकर्शीक जाता आनी दुसऱ्यांच्या जिणेंत ती संतोश येता. मोरी जुजेक तिच्या पोतीची सेवा दिताली. मोरी आपणाच्या पुताक, एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक सेवा दिताली. आमची जिणी क्रिस्तांव जिणी सांतीपणाची जाय जाल्यार, कुडपें भरलेली जाय जाल्यार आमी आमच्या जिणेंत दुसऱ्यांक सेवा दी जाय. हें एक आमी चिंतूंक जाय. आमी दुसऱ्यांक सेवा दितना ती दुसऱ्यांची गरज न्ही, पयल्या सुवातेर म्हजी गरज. म्हज्या जिणेक बरें लक्षण ये जाय जाल्यार हांवें सेवा दी जाय. एक वात पेटोवन उजवाड दिना जाल्यार ती वात बरी न्हय म्हूण अर्थ. मेनाच्या वातेक पेटयल्ल्या वेळार त्या वातेन उजवाड दी जाय. दुसऱ्यांक मेळटा वयतो उजवाड, पूण ती वात बरी वयता जाल्यार पेटयल्ल्या वेळार उजवाड दी जाय. वातीचें लक्षण जावन आसा ती पेटयल्ल्या वेळार उजवाड दिता. मनशाची जिणेचें लक्षण जावन आसा, जिणेंत आमच्या जिवितांत जिणे बरोवन येतना तितलीच सेवाय बरोवन ये जाय. सेवा दिवची गरज दितेल्याची पयली, घेतेल्याची न्ही. असलें चिंतप आमचें थंय येना. एकलो मनीस चिंत्या एका कुटुंबांत सासू माय या सून, दादलो या स्त्री खंयचे गरजेंत आसा तर जाल्यार थोड्या फावटी चिंतचें आसा, जाय जाल्यार इसरून दी, जाय जाल्यार सांगून दी, हाची गरज मूक जाली आसतना हांव कित्याक दितां, म्हाका म्हजें काम ना गी. ताणें कित्याक तो सांगचें, असलीं सवालां येतात. पूण सेवा दिवचें लक्षण, सेवा दिवची गरज दितेल्याची पयली, घेतेल्याची न्ही. घेतेल्याक सेवा मेळटा वय, पूण दितेल्याची जिणी बऱ्या तरान जाय जाल्यार ताणें सेवा दी जाय. वात बरी जाय जाल्यार ती पेट जाय, उजवाड दी जाय. दिल्लो उजवाड दुसऱ्या मेळटा वय. मोरयेची जिणी संपूर्ण जिणी जावन आसली ती आमची आवय. तिची जिणी संपूर्ण, तिची जिणी सेवेची जिणी न्हयच ती सोम्याची शरणदासीन, आपणाच्या बावंडांची शरणदासीन म्हूण येत. तिणें सेवा दिली काना शहरांत त्या लग्नाच्या कुटुंबांत. तिणें सेवा दिली एलिझाबेथीच्या घरा. तिणें सेवा दिली सांत जुजेक. तिणें संपूर्ण तरान सेवा दिली जेजू क्रिस्ताक. तिणें सेवा दिली आपोस्तलांक. ती सेवा दिता आजुनी. जावं लुर्द शारांत, जावं फातिमा शारांत, जावं वेळांगणींत, खंय जावन आमच्या दोळ्यान दिसून या दिसाना रावून दी. आज सरकार बापाच्या सिंहासना लागीं बसून ती आसतना आमकां ती सेवा दिता. हे मोरयेचें लक्षण आमचे थंय येवंक जाय. आमचें कुटां फुलां जाय जाल्यार भुरग्यांक बरें शिकप दिल्यार मात्र पावना. गोवान जायती आस आनी पयशे जोडल्यार मात पावना. बायलेन बऱ्यो साडयो न्हेसल्यार मात्र पावना.
तो सेवेचो मनोभाव सेवेचें जिवीत बापाय आवय मोदें आवय बापाय भुरग्यां मोदें भुरग्या भाव भयणी मोदें तो सेवेचो मनोभाव आसूंक जाय तेन्ना तें कुटुंब त्या कुटुंबाची हर एक सांदे आकर्शीक जातात कातोलीक जातात जेजू क्रिस्त संवसारांत आयिल्लो सेवा घेवंक न्ही सेवा दिवंक ही म्हजी उतरां न्ही पवित्र ग्रंथाची उतरां जेजू क्रिस्त संवसारांत आयलो मनीस जाल्लो सेवा घेवंक न्ही सेवा दिवंक आनी सेवा दितना हर एक तारान ताका कश्ट भोगले जाल्यार सेवा ताणें रावयली ना इतलें मात्र न्ही आपणाच्या आपोस्तलांचे पांय धुले एका गुलामाची सेवा ताणें दिली तर भाव भयणीनो मरयेचेर आमी दिश्ट घालता आसतना मरयेचो तेर्स आमी करता आसतना मरी मनशे कुळाची सेवा की म्हणलो उडास दवरूंक जाय मरी आमची आवय मनशे कुळाची सेवा की अशें आसतना आमी तिची भुरगीं आमी परस्पर सेवाकी जावंक जाय दुसऱ्यांक सेवा दिवंक जाय ही दुसऱ्यांक सेवा दिवचे लक्षण आमच्या जिविताची गरज आमच्या जिविताचें लक्षण आमकां चड गरजेचें आनी ही गरज आमी जारी करता आसतना दुसऱ्यांची जिणी संतोश बरी जाता ह्या परी जिवंक सरस्वती देव आमकां कृपा दिवन मागया आमेन.